गोंयकार नीज गोंयकार आसा जेंचे आयज धंदे बंद पडटात. तुमी पळयता आसतले कितलेशे आमचे अशे लोकल धंदेकार ट्रेडिशनल धंदेकार आसा ते बंद पडटा, हांकां लाभ मेळटलो. स्पीकर सर, आमच्या जी DDSY जी स्कीम आसा, DDS ज्यो स्कीम आसा त्यो खुबश्यो स्किमी पेंडींग आसा आनी सानंद्रे मतदारसंघांनी खुबश्यो स्किमी पेंडींग आसा. ह्यो बेग्यानच्या बेग्यान चालीक लावच्यो. तश्योच अटल आसरा स्कीम जावं देवदर्शन, ह्योय स्किमी खुबश्यो आमच्यो पेंडींग उरल्या. हांव नकळो डिले कित्याक जाल्यार मदींच बंद केल्या तेंच्यांनी. अटल आसरा स्लो वयता, स्लो प्रोसेस आसा, सो हो बेग्यानच्या बेग्यान चालीक लावचो ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर, दुसरे डिपार्टमेंट आमी घेता आतां खूब जाणांनी एप्रिशिएट केला ते म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें आसा, कारण हें जें डिपार्टमेंट आसा खूब गरजेचें आसा. सो स्पीकर सर, हितून हांव म्हाजे थोडे डिमांड्स आसा ते मांडटा. ते म्हणजे डिफरंटली एबल्ड आसा जावं फिजिकली डिसेबल्ड आसा, हांकां लागून जे चिल्ड्रन्स भुरगे आसा तेंची जी पेरंट्स आसा, सो फॉर एग्जाम्पल खुबशे डिफरंट आमचे डिफरंटली एबल्ड भुरगे आसा तेंची पेरंट्सांक खरें म्हटल्यार वर्किंग आवर्स रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय, मात ते दिल्लें ना. केरला गव्हर्मेंटान 16 वरां रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. हांव मागता की ह्या जो डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी आमचे जे वर्किंग ते कोण काम करता तेंची पेरंट्स काम करता, कित्याक तांकां पळोवपाक मेळटलें, हेल्प करपाक मेळटलें, तेंचे भुरग्यांचेर लक्ष दिवपाक मेळटलें आनी 16 वरांचें जे रिलॅक्सेशन दिवचें. आनी केरला गव्हर्मेंटाचें म्हणजे म्हयन्याक 16 वरांचें केरला गव्हर्मेंटान ऑलरेडी नोटिफायड केल्लो आसा. सो तें तुमी चॅक करपाक शकता. स्पीकर सर, तशेंच आमचे जे हे आमचो स्पेशल फिजिकली डिसेबल्ड हे आसा तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर, खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर आजून पर्यंत त्या लेवलाचेर जाल्ले ना. जावं फेसिलिटीज जी प्रोवायड करपाक जाय, पॉलिसीज फॉर्म करपाक जाय, एनवायरमेंट तांकां तो क्रिएट करपाक जाय, हो फुडें जावपाक जाय. आनी ह्या डिपार्टमेंटा माध्यमांतसून हे फुडलें जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी ही डिपार्टमेंटान खात्री घेवपाक जाय की तांकां खंयूय अशे त्रास जाता नाल्यार थंय फेसिलिटी प्रोवायड करतले. तशेंच तेंचे जे पेरंट्स आसा तांकां चड पयस ट्रान्सफर मारपाचें ना, कित्याक कितें जाता पयस ट्रान्सफर मारल्या कारणान तांकां मागीर तांकां लक्ष दिवपाक मेळना, डिले जाता, पयस पडटा. स्पीकर सर, हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की स्टेट कमिशन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हेंच्यांनी एक ऑर्डर काडली आनी त्या ऑर्डरीन 10,000ची फायन मारलेली आसा BDOक, आमच्या तिसवाडीच्या जावं कुर्का पंचायतीचे सेक्रेटरीक. हे कित्याक लागून केल्लें आसा ते म्हणजे जे बाकीच्या कलिग्सांनी सांगलेलें आसा की तांकां सारको रॅम्प आसा पळय तो रॅम्प प्रोवायड करिना. आनी अंडर रायट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हितून तांकां हो प्रोवायड करपाक जाय. मात हो खुबशे कडेन खुबशे पंचायतींनी आजून पर्यंत प्रोवायड केल्लो ना. म्हाजो डिमांड आसा, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी LAQ घातलेलो 70+ पंचायत आसा, तितून आजून पर्यंत हो रॅम्प प्रोवायड केल्लो ना. सगळे पंचायतीन मिनिस्टरान दखल घेवची आनी बेग्यानच्या बेग्यान हे रॅम्प प्रोवायड करून दिवचे तांकां. तशेंच म्युनिसिपालिटी जावं गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा हितूनय जे गव्हर्मेंटाचे डिफरंट एसोसिएशन्स आसा हितूनय तांकां प्रोवायड करून दिवचें, ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर, UDID कार्ड्स हे जे आसा, युनीक डिसेबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड, हे कार्ड स्पीकर सर आमी जी LAQ रिप्लाय आमचो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा, एक्शन टेकन रिपोर्टान स्पीकर सर सांगलेलें आसा की ओन्ली 7,572 कार्ड्स इश्यू केल्ले आसा म्हणून, तितून आउट ऑफ 18,000 हे डिले जाल्लो आसा. स्पीकर सर, हो बेग्यानच्या बेग्यान कंप्लीट करून घेवचो, ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर, जे तिसरे आमचे डिपार्टमेंट आसा ते आर्कायव्ज आसा. स्पीकर सर, आर्कायव डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आसा, कित्याक आर्कायव डिपार्टमेंटान आमचे जे पयलींची जी सगळी डॉक्युमेंटेशन आसा ती त्या डिपार्टमेंटान आसता. आनी तुमकां सांगपाक सोदता की खूब लजेची गजाल दिसता ती म्हणजे जी आर्कायव डिपार्टमेंटाची बिल्डींग आसा, आयज तेजी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. थंय वचोन पळयल्यार तुमकां कळटलें, जावं मिनिस्टरांक कळटलें. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की थंय लक्ष दिवचें, ती आर्कायव्स बिल्डिंगाचेर लक्ष दिवचें, कितें जाल्या ती. आनी फुडें जे फुडलें एक प्रपोजल आसा तें म्हणजे आर्कायव बिल्डींग नवी बांदपाची आसा, ओल्ड गोवा खंय तरी बांदता म्हणटा. आनी तेजेर आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे जे आर्किटेक्ट आसा, आतां खंयचो आर्किटेक्ट घेतला तो एक्सपिरियन्स आसा, ताका मिन्स फुडली जे करतले ते करूंक शकता काय कितें. ताका लागून कितें आसा, जे हिस्टोरियन आसा तेंची एडवायस घेवपाक जाय, आर्किटेक्ट्स आसा तेंची एसोसिएशन आसा तेंचे एडवायस घेवपाक जाय. कित्याक जे आमचे आर्कायव्स आसा ते वन ऑफ द एशियाज ओल्डस्ट आर्कायव्स म्हणटा आमी, आनी ओल्डस्ट आर्कायव्स आसा तेका त्या पद्दतीन काम करचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा, कित्याक हेजेर समज आमी आयज लक्ष दिना नाल्यार फुडें जी आमी न्यू बिल्डींग बांदूंक सोदता तेन्ना सगळे जे आमचे आर्किटेक्ट्स आसा, आर्किविस्ट आसा हांकां इनवॉल्व करपाक जाय. आनी हांगासले सगळे आमचे आमदार आसा तांकांय इनवॉल्व करपाक जाय, कित्याक हो खूब इम्पॉर्टंट रिसोर्स आनी खूब इम्पॉर्टंट डेटा आसा. स्पीकर सर,
तशेंच आमचो आर्कायव्स डिपार्टमेंट आसा ताका सद्याक आर्किविस्ट सद्याक ना, एकूय आर्किविस्ट ना. हो बेगानच्या बेगीन आर्किविस्ट रिक्रूट करचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर. तशेंच मोदी लिपी जे डॉक्युमेंट्स ट्रान्सलेशन करता म्हणून सांगलेले ते अजून पर्यंत जाल्ले ना. हें खबर ना कित्याक लागून जावंक ना तें गेले ते फावटी सांगलेले की करता म्हणून. तशेंच ट्रेनींग वर्कशॉप घेता म्हणून सांगलेले तेवूय अजून पर्यंत जावंक ना. कित्याक जावंक ना ते मिनिस्टरान आमकां सांगचें. हांव मागता की आमचो मिनिस्टरान एक आर्कायव्स डिपार्टमेंटान आमकां एक ऑर्गनायज करपाचो, सगळ्या आमदारांक बीन आपोवपाचें ते डिपार्टमेंटान आनी ती परिस्थिती कितें आसा ती सांगपाची. स्पीकर सर, जे फुडले आमचे डिपार्टमेंट आसा तें खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट तें म्हणजे आर्कोलॉजी. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्पीकर सर खूब आमचे जे एंटिक्स आसा जावं जे ट्रेडिशनल आमचे पयलींचे कितें कितें दायज आसा हे राखून दवरपाची आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची हें आसा. पण स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता अंडर द आर्किटेक्ट्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 हे सेंट्राचो एक्ट आसा तितून सेक्शन 14, सेक्शन 15 आनी सेक्शन 16 आसा. तें इम्प्लिमेंट जे करपाक जाय आसलें ते सरकारान केल्लें ना. आनी तितून कितें आसा स्पीकर सर, तितून आसा की 100 वर्सां पयलींचे जे एंटिक्स आसा आमचे जे एंटिक्स आसा ते रेजिस्टर करपाक जाय आनी ताका एक रेजिस्टरींग ऑफिसर आसता आनी तो रेजिस्टरी ऑफिसरूय अजून पर्यंत सरकारान अपॉयंट केल्लो ना, डिपार्टमेंटान अपॉयंट केल्लो ना. हो बेगानच्या बेगीन करचो ही आमची मागणी आसा. तशेंच जे गोंयचे एंटिक्स आसा, आयज कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर, आयज खुबशे गोंयचे एंटिक्स आसा ते स्मगल जाता आनी हेजी जी हें आसा दखल जी डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय ती अजून पर्यंत घेतलेली ना. कितलेशे एंटिक्स आयज खूब कडेन तुमी पळयता आसतले, न्यूजूय येता, जावं भायले भायर ते स्मगल जाता. सो हें इम्प्लिमेंटेशन हें खूब गरजेचें आसा. हें समज आमी इम्प्लिमेंट करिना जाल्यार फुडें आमचे एंटिक्स कांय उरपाचें ना. जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बेश्टें नांवा पुरती आसपाक जायना, तें काम करपाक जाय आनी हें सगळें प्रिजर्व करपाक जाय. हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता. 24 जानेवारी 2012 एक इन्सिडंट जालो, तो म्हणजे आमचे म्युझियम ऑफ क्रिश्चन आर्ट ओल्ड गोवा आसा थंय अशीच चोरी जाली. सेक्युरिटी गार्डाक मारलो आनी चोरी जो रोजरी आसा, रोजरी विथ चेन आसा ताका डायमंड आसलो, ती चोरी जाली. सो अशें समज इन्सिडंट जायत रावले जाल्यार फुडली जी आमची प्रिजर्व आमी करपाक सोदता ते फुडें उरची ना. स्पीकर सर, आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता, लास्ट टायम हांवें सांगलेलें तें म्हणजे 2001 वर्सा एक कमिटी फॉर्म केल्ली आनी तेजो एक रिपोर्ट येयल्लो. ती कमिटी म्हणजे प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनन्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द स्टेट ऑफ गोवा, लेड बाय डॉक्टर नंदकुमार कामत. आनी हेज्या बाबतींत म्हाका मिनिस्टरान सांगलेलें की तो आयज सांगतलो म्हणून. म्हाका निश्चितपणे कळपाक जाय की फुडें तेजो प्रोसेस कितें जालो, कितें रिपोर्ट खंय आसा आनी फुडली जी सजेशन तेंच्यांनी दिल्ली, कित्याक खुबशीं बरी सजेशन